सांखळे देसाय नगरात वाठारात गव्य रेड्यांनी धुमाकूळ घातला। हाका लागून पुराय वाठारात भयाचे वातावरण पातळ्ळा। तशेंच सकाळी लोक पासयेक वतात, गांवांनी लोक भोंवतात। हे गव्य रेडे कोणाचेर हल्लो करीत सांगूं येना। ह्या भयान लोक घरांतल्यान भायर सरपाक लेगीत भिवपाक लागल्या। थळाव्यांनी रान खात्याक कळीत लेगीत केले। गव्य रेडे उदक पिवपाक गांवांनी येतात अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। रान खात्यान जनावरां खातीर उदकाची सोय करची, जाणे करून जनावरां गांवांत येवची ना अशी मागणी गांवांतल्या लोकांनी रान खात्याक केला। शुक्रार सकाळी 7 सुमार आम्ही गळे पळयले ते जिल्लीन आसले ते देवळा कडेन आसले आमच्या देवळाचे धांवडून सकयल पावले। मागीर तांकां आमी गुणे मारले आनी परत ते गुणे वयले सायडीसून दुसरे सायडीक गेले। पूण एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजी लक्ष घालपाक जाय, कित्याक लोक वॉकिंगाक वयता, देवळान पांय पडूंक वयता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लक्ष घालपाक जाय। फॉरेस्ट लोक येयले हांगासर आनी तेंच्यांनी काम केलें, ना न्हू केलें काम आनी तांकां जावूं नासलें। पूण एनफ्रेशी घटना घडपाक जायना इतलेंच। गव्हर्नमेंट हेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्यांच्या खातीर कितें तरी उदकाची सोय करची, जेणे करून ते उदक भायल्या वरात पियेतले, रानान आनी वयतले, ते सकयल येवंक जायना अशें तेंच्यांनी अरेंजमेंट करपाचें। अशें एकूच हें की परत राती दिसले अशें आमचो एकटो कोण तरी म्हणटा, आमचे ग्रूप आसा पळय, ग्रुपार अशें मॅसेज घातल्या की राती परत 11:15 ते राती दिसल्या अशें हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी येवन हांगासर कितें तरी करचें तेंच्या खातीर। आमच्या लोकांक भंय आसा हांगा, आमी लोकांक रातचे आमी वॉकिंग वयता, सकाळचे वॉकिंग वयता, केन्ना कोणाकूय येवन मारूं शकता। ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेचेर कारवाई करची, स्ट्रिक्ट कारवाई करची।